नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार नवे वर्साची परबी. नवे वर्स कशी सुरू जालां ताजेर तर आमी उलयतलेच, कशें सोंपलां ताजेरूय उलयतले आनी ह्या नवी वर्सां भितर आमचे ताटात कितें वाडून दवरलां ताजेरूय उलयतले. म्हजे बरोबर आमचे दोन एडिटर्स आसात, आमचे पांडुरंग बाब गांवकर, जोयल बाब आफोन्सो. आनीक जोयल बाब, सगळ्यांत पयलो विशय जो आमकां घेवपा जाय तो म्हळ्यार टुरिजमाचो. ओपन केली सोशल मिडिया की जगभरातले इन्फ्लुएन्सर सध्या म्हणटात की गोंयांत ट्युरिस्टूच ना म्हणून. ट्युरिस्ट ना म्हणटा, एम्प्टी रोड्स म्हणटात, एम्प्टी शॅक्स म्हणटात. आनी आमी हांगा बसले आनी रिपोर्ट करतात तुगेले इतले ट्रॅफिक जाले, बंपर टू बंपर गाडयो चल्ल्यात, मर्डर्सूच जाले शेकाचेर. ज्या शेका भितर लोकूच ना म्हणटाले थंय मर्डर्सूच जाले. हें नक्की कितें चल्लां? We have to admit that there are genuine issues with our industry, but ज्या तरेन हें दाखोवप चल्लां, what do you think is happening and why it is happening? There are two aspects of this. One is काल आमी स्टेक होल्डरां कडेन उलयल्ले, TTAचे म्हणून नाल्यार अदर स्टेक होल्डर्स. They have said that the tourist which was normally coming during the season, there is a decline. ताणी अशें एडमीट केलां. Now what is going on social media is completely different. Ki ami empty roads and looks like there is a malicious campaign been launched against Goa, calculated campaign to kind of show Goa in bad light so that tourists don't think that it is anymore a attractive destination. अशें म्हाका दिसता. कित्याक अदरवायज सडनली खंय खंय उठले सोशल मिडियाचेर. हय, आनीक टुरिस्ट असो डिक्लायन जाला म्हणल्यार इट इज नॉट दॅट कायंड ऑफ अ बिग फॉल. Maybe it's a marginal decline. No, the reason for the decline can also be this propaganda. False propaganda. Could be. And there is nothing which has gone bad in Goa to warrant such a kind of a decline. Sudden decline. कशें जावंक शकता? Weather change जालें, एका आमचें हें जालें. In fact, we are the parties which have happened in during Christmas and New Year time itself is indicative of the fact that party life has gone on. They are full. All parties have been full. Music has gone on full throttle. Sound violation आनी देखून चालूच आसा. Correct. आनी कांयच म्हाका दिसता कांय चुकीचें जावंक ना. पूण तरी ही कॅम्पेन जाल्या सेयिंग दॅट गोवा इज नो लॉंगर अ गुड टुरिझम डेस्टिनेशन लुक्स टू बी व्हेरी मेलिशियस एंड अनफाउंडेड. ताका एक जस्टिफिकेशन ना वाय दिस इज हॅपनिंग, वाय यू शुड नॉट गो टू गोवा. करेक्ट. I don't understand why you should not. अकस्मात अशें कितें जालां की प्रत्येक टू उठ्ठान सांगता की गोंया वचनाका म्हणून. हाजेर आमी खोलायन उलोवया. पण तुमकां कितें दिसता हें कितें चल्लां? कारण एक गजाल खरी, इट लुक्स लायक अ व्हेरी ऑर्गनायज्ड कॅम्पेन, नंबर वन. नंबर टू, इट ऑल्सो लुक्स व्हेरी वेल फंडेड. नंबर थ्री, द ग्रावंड रियलिटी आनी जे ते कॅम्पेना भितर उलयता दोज आर टू कंप्लिटली डिफरंट पिक्चर्स. ग्रावंड रियलिटी भितर हांगा ऑक्युपन्सी आसा, रस्त्यांचेर गाडी आसा, ट्युरिस्ट आसात, रेस्टॉरंटांनी ट्युरिस्ट आसात, शॅक्साचे ट्युरिस्ट आसात. काल हांवें तो एक कसिनोन ड्रोन शो केल्लो, थंय सुद्दां सारकी घे म्हणून गर्दी पणजे. सो इफ यू सी दीस, हें कित्याक लागून चल्लो अशें दिसता? वट जयल जे म्हणटा की गोंयची बदनामी करप हो एक हेतू कांय राज्यांच्या हेतूंतल्यान पयलींच्यान चालू आसा. म्हणजे इफ्फी सुद्दां गोंयांतल्यान भायर व्हरप अशा प्रकारची एक कॅम्पेन कांय वर्सां पयलीं चलतली. सो गोंयाक जें जें कितें मेळटा ताचेर कायम हें आसता, भायल्यान कोण तरी नजर आसता आनी गोंयाक बदनाम करून हांगासरलो बेनिफीट आपूण घेवचो काय कितें असो एक प्रयत्न सुरू आसता. हो एक भाग जाला प्रमाण. दुसरो, प्री कोवीड जे आसले ट्युरिस्ट आनी पोस्ट कोवीड ट्युरिस्ट जे आसात ते फक्त गोंयानच न्ही. जे तरेन आमी प्रिंट म्हणजे कांय बातमी आमी पळयतात की ट्युरिस्ट कमी जाले अशें आमी रिपोर्ट करता आनी कंपेर खंय करता आमी 2019, 2018, 2017 कंपेर करता. सो 2019 हे लास्ट इयर आशिल्ले प्री कोविडाचे. विसाच्यान जो फटको बसला तो सगळ्या स्टेटींकी बसला. हांव पयर फिगर चेक करतालो, हांव केरळ बीन सगळ्या स्टेटींकी बसला. केरळांत तर कोट्यांनी ट्युरिस्ट येताले प्री कोविडाच्या काळान, जे आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 6 करोडच्या आसपास कितें तरी तेंचे म्हणजे सामकें सकयल येयल्या. कंट्री देशाचो जर घेतलो तुवें, अख्ख्या भारतभर जर फॉरेन ट्युरिस्ट जर तुवें पळयले जाल्यार 2019 ते 10 मिलियन 9 बिलियन अशे आशिल्ले, म्हणजे करोडा कडेन पाविल्ले. ते आतां पोस्ट कोवीड जो आसा तो 6 मिलियन 5 मिलियन वाडटा, चालू आसा. 5 मिलियन 6 मिलियन वयतले, वयर वयतले, ताका टायम लागतलो. हे ट्युरिस्ट कमी जावपाचें जे एक प्रोपगंडा चलयला कांय जाणांनी की गोंयांत ट्युरिस्ट येना, पळया बीच खाली आसा म्हणून, ते रॉंग.
काल सुद्दां म्हाका दिसता ज्या चुकीच्यान बी स्टेटमेंट खंय तरी येयला आमच्याच पेपरान म्हाका दिसता गोवन वार्तान की 90% रूम आमच्या गोंयांत सद्या फूल आशिल्ले. सो म्हाका दिसता 31st ते 100% जाले आसतले. ट्युरिस्ट आसा गोंयांत जे इव्हेंट जावपाक जाय ते इव्हेंट प्रमोट जाता. लाखणी लोक गोंयांत येवपाक लागल्या. प्रॉब्लेम खंय जाला की ट्युरिस्टांक कांय प्रमाणात जी आमकां एक वायट वागणूक आमच्या लोकां कडल्यान मेळटा. आमचे म्हळ्यार कोण गोंयांत जे बिझनस घालून बसल्यात ते लोक. मागीर बाउन्सर आयले, शेक ओनर आयले, हॉटेल ओनर आयले, रेस्टॉरंट ओनर आयले, नायट क्लब ओनर आयले, त्यांचे स्टाफ आयलो. तांच्या कडल्यान जी वागणूक मेळटा आमच्या एका लोकांक ट्युरिस्टांक. आनी जेन्ना ट्युरिस्ट रस्त्यार येता गाडी घेवन तेन्ना जी गोंयकारांक म्हणजे लोकां कडल्यान तांकां जो एक ह्या जाता तेंचेर कावंटर एटॅक तेंचेर जाता की बाबा खंय चलयता गाडी कितें करता. सो हे सगळे फ्रस्ट्रेशनांतल्यान ते लोक तुका खबर आसा एक 5-6 वर्सां जालीं कोण तरी गोंयांत लुटले म्हणून 10-12 चंदगडच्या भुरग्यांनी सुद्दां एक व्हिडिओ काडलेलो आनी तो व्हायरल केल्लो. गोंयची बदनामी चालू आसा. हे जे ट्युरिस्ट आसा जाका गोंयांत वायट वागणूक मेळटा तो जो घटक आसा तो मोठ्या प्रमाणात हांगाच्यान गेल्या उपरांत पयलीं स्टार्ट करता गोंयची बदनामी. गोंयांत वचो नाकात, गोंयांत हे लोक अशे, गोंयांत लोक तशे म्हणून. पूण गोंय ह्या 3-4 लोक जे कोण थोडे आसतात वायट वागपी तांच्या खातीर गोंय बदनाम जावं शकना. गोंय हे जागतीक हेचें ट्युरिजम प्लेस आनी ट्युरिस्ट जो आसा फाटल्या 1-2 वर्सांनी पळयलो जाल्यार स्टॅटिस्टीक वाडत आसा. आनी म्हाका दिसता 4-5 वर्सां आनीक लागतली. ती देशांतल्या सगळे हेका लागतली. देशांनी ऑल ओव्हर जगान तेच चल्लेलें आसा. खूप इंटरेस्टिंग पॉयंट जोयल बाबा आणि म्हाका आय शूड थँक पांडुरंग बाब फॉर रेजिंग दीस इशू. आर वी सफरींग फ्रॉम ओवर टुरिजम. कारण कितें जालां की तो जो म्हणटा की लोकल मनीस सद्या रस्त्यांचेर सुद्दां बऱ्याच फावटी ज्या तरेन हे ट्युरिस्ट रेंट कार चलयतात, रेंट बायक चलयतात, बिचांचेर गाडयो घेवन वतात तुगेले सारकें आओ जाओ गोंय तुम्हारा जालो पळय, हाजो त्रास हो स्थानीक मनशांकय जाता आनी तातूंतल्यान एक रिएक्शन येता जी रिएक्शन तो म्हणटा. ताका दोनूय बाजू आसात. एक तो ट्युरिस्ट हांगा कितें करपाक येता हो पयलो भाग आनी तो जेन्ना तो करता तेन्ना आमकां राग येता. आमचो राग आयलो आमी कितें म्हळें की ताका राग येता. तो मागीर वता आनी आमचे परत राग काडटा. अशी विचित्र ही राग काडपाची चेन तयार जाल्या. आर वी सफरींग फ्रॉम ओवर टुरिजम आनी क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जो आसा तो क्वॉलिटी ट्युरिस्ट आज जितलो आमकां जाय तितलो येना आनी जो येता तो असली किजिल करता आनी तातूंतल्यान तेय पिकार आनी आमी पिकार. प्रमोद, फाटी एक डिबेट जाल्लो. वी वर टॉकिंग अबाउट कॅरिंग कॅपेसिटी ऑफ गोवा. सो इफ वी गो इन टू दॅट एस्पेक्ट इट इज अ very sensitive issue of carrying capacity of Goa. What could be the carrying capacity of Goa? Point number 1. Point number 2 is, are we going to go with that carrying capacity? Suppose तुका अमुक एक फिगर दिलो, okay, इतलोच tourism तू एक करूंक शकता, होल्ड करूंक शकता in the state. Are you in a position to cut off? And then, if you are going to cut off, how do you look at the success of tourism thereon? तुझे फुडें आता कितें चल्लां, obviously there is an influx of tourism, over tourism as you call it, and there has been a conflict between locals and tourism. Local and tourism भितर खंयच्याय लेवलार पळय तूं प्रमोद, you go to the beach शॅक्साचेर पळय, बीच बेडाचेर पळय, बीच एनी पार्टी युनिट्स पळय, खंय पळय रेंट बायक्स पळय, every level there is a conflict between the locals and the tourists. Is because there is no control. हे जावंकूच ना तितून आनी जावंक शकत ना. इट इज very difficult to put a discipline in place. Like for example, I'll give you a simple example. आयज सकाळी मर्डर जालो. At 1 o'clock there was a murder in Kalangut shack, one of the Kalangut shack. विशय वर सिंपल आशिल्लो की the tourists wanted to place a food order at 1 o'clock in the morning. स्टाफान सांगलें ती आतां आमचें किचन बंद जालें. तेजे भितर तेजे फाटल्यान ते मारफोड जालो. How do you manage this? How do you see it? Like at 1 o'clock, you are allowed to carry on businesses to 1, 2, 3, 4. I know for New Year businesses have run till 8 o'clock in the morning in the coastal belt. So, I mean, as long as you don't have these systems in place, as long as you don't have these mechanisms in place, there always will be conflicts. One and off murders जातल्यो, assaults जातले. Police कितले म्हणून करतले? Where you are going to run? Unless you have a discipline in place, unless you have some kind of a cutoff,
unless you म्हणपाक very simple that we are going to target high-end tourism, refined tourism. ते गोष्टी in talking terms it's fine, but on the ground how are you going to refine it? करेक्ट. बट असले अनेक डेंजर आसा न्ही जेन्ना असली इन्सिडंट्स घडटात तेन्ना द फर्स्ट टुरिस्ट टू गो अवे फ्रॉम यू इज दॅट सेम क्वालिटी टुरिस्ट दॅट यू वॉन्ट टू Absolutely. Exactly. आणि मागीर उरता कितें उरता तो फापराव टुरिस्ट. तो फापराव टुरिस्ट गेलो ते व्हडली व्हडली गाडी घेवन येता, तातूंत भितर शेंद्री घालता, जमखाना घालता, चादरी घालता आनी तो येता. But Pramod, right now, who is driving your tourism? It is the same tourist, the Desi tourist who is driving your I am tourism. okay with Desi tourists. I have a problem with those tourists who come here with an intention की आम्ही 2 रात्री मजा मारतले वतले, आम्ही हॉटेलाक रावचे ना, आम्ही रस्त्याच्या कुशीक रावन तुगे रांदतले. You mean to say the rogue tourist? फापराव टुरिस्ट म्हणटा. Yeah. So how do you control that? आणि उत्तर हे कोडच्यान आमी म्हणटात की आमकां आतां आमची कशें आमी नॉर्मल सुद्दां पळय आमगेले मेंटेलिटी कशी आसता गोंयकाराची. ताका जर दिसलें की खंयचे तरी एका जाग्याचेर भयंकर गर्दी पडल्या आनी तो क्रावड तुगे तितलो बरो असो क्रावड न्ही, गोंयकार आपली फॅमिलीक घेवन त्या क्रावडा कडेन वतना, तो दुसरे कडेन वता जंय मातशें डेसेंट वातावरण आहा थंय. फाल्यां नॉर्मल टुरिस्टाचें तेंच जातलें न्ही. ताका जर गोंयां आयलो आनी ताका जर असलोच क्रावड दिश्टी पडपाक लागलो तो डेसेंट टुरिस्ट आतां आपली फॅमिली घेवन आनी खंय तरी वतलो. पूण हें कंट्रोल करप शक्य आसा न्ही प्रमोद. आतां म्हाका सांग, गोंयकार जेन्ना आमी खंय पंढरपूर वयता, वालंकणी वयता किंवा अक्कलकोट वयता, आमी बशीन वचपी टुरिस्ट आहा आमच्या कडेन, रेल्वेने वचपी आसा, विमानान वचपी आसा आनी आपल्या कारणे वचपी आहा टुरिस्ट. तो सगळे कडेन असलेच तरेचे लोक आसतले. आतां गोंयकाराची मातशी वागणूक राहणीमान जो आसा तो सदांच भारतांतले इतर राज्या प्रमाण हेर जी राज्यां आसात ताच्या परस गोंयकारांचें राहणीमान हें मातशें वेस्टर्न कंट्रीज जो आसा ताच्या कडेन कंपेर केलें जाता. आनी हांगा जॉब सुद्दां येवप, हांगा जॉबाक सुद्दां येवप म्हटल्यार खंय तरी लंडनाक कुयताक रावल्ल्या भशेन भायल्या लोकांक दिसता, म्हणजे बाकीच्या राज्यांतल्या लोकांक. सो गोंयकारांच्यान हो फरक आसात. आतां तो क्वॉलिटी टुरिस्ट म्हळ्यार कितें प्रमोद, आनी तो आनी कहो चलत येतात तर तो बाकीच्या राज्यांतल्यान, तो विमान, रेल्वे, बस, कार तेच घेवन येता न्ही तो. करेक्ट. सो ताका आमी म्हाका दिसता फॅसिलिटी खंय दिल्या गव्हर्मेंटान, कितें आसा आमच्या कडेन. तुका याद आसतली कांय वर्सां पयलीं अशे जागे क्रिएट करता म्हणून मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें की खंय जर ट्युरिस्टांक रावपाक जाय, बस अम्युजमेंट पार्क, रांदपाक जेवपाक रावपाची वेवस्था करता. केलें आमी, आमच्या कडेन आसा. आमचे कडेन कांय ना. आमी तांकां काडून दर्या देगेर सोडटा, मागीर ते रातभर भोंवता थंयसर. पयर जे मर्डर जाला म्हाका सांग, ताका आतां कोण रिस्पॉन्सिबल? कोणी तरी स्टेटमेंट काडला, टुरिजम डिपार्टमेंटान काडला, होम डिपार्टमेंटान काडला, गव्हर्मेंटान कितें घेतला रिस्पॉन्सिबिलिटी? बरं, तो खंयचो जालो भुरगो, तो तो बऱ्यापैकी हायली एज्युकेटेड भुरगो, तो ताका मारून उडयलें, मर्डर केलें तेंच्यांनी. जो एक म्युजिकल पार्टीन जो भुरगो गेल्लो तोय भुरगो हायली एज्युकेटेड, तोय मेला हांगा गोंयांत. सो तूं खंयचो क्रावड म्हणटा तूं आतां? म्हणजे आमी कोणा बद्दल उलोवपाचें तर ते? हे आतां बरे भुरगे तर मारपाक लागले हांगा येवन, हायली एज्युकेटेड, बरे जॉबाक आशिल्ले भुरगे. आनी खंयच्या टुरिस्टाची आमी उलयता? आमी पयलीं फॅसिलिटी दिवपाक कमी पडटा प्रमोद, अशें म्हाका दिसता. आनी हाचेर आमी चिंतपाक जाय गोंयकारांनी. बिझनेसमॅन जे आहा तेजे ही टुरिजम इंडस्ट्री एक फावट जर तूं म्हणटा ते इन्फ्लुएन्सरची आमची बदनामी करता पळय, हालीं सुरू जाला पळय, ते जर फेड वाडत जाल्यार ते टुरिजम इंडस्ट्रीक म्हारग पडटलें. ते आमकां आतांच सुदारपाक जाय. कितें स्टेप घेवपाक जाय ते आतां घेवपाक जाय. पांडुरंग, हांव एकूच पॉयंट म्हणटा हिंगा की आमी खंय तरी चुकले हांगा. कित्याक बिझनस करता तेन्ना आमी इन टुरिजम बिझनस वेन यू आर डुईंग, हॅव वी नॉट ओवरस्टेप्ड इट? आमी आमचे क्लब्स पळय, आमची बारां पळय, आमची रेस्टॉरंटां पळय, आर वी नॉट ओवरस्टेप्ड? हॅव वी नॉट ओवरस्टेप्ड? ओवरस्टेप फ्रॉम अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट एंगल, ज्या विशयाचेर आमी हाजे पयलीं उलयल्यात की आज लोकल्स म्हणपाक लागल्यात की तुमगेली ही जी रातभर म्युजीक चलतात पळय ती आमकां बऱ्याची न्ही म्हणून. सो बिझनेस सुद्दां इतलो ओवरस्टेप जाला की फॉरगेट अबाउट बीइंग डिसलायक्ड बाय द ट्युरिस्ट. The locals themselves are in conflict with the business community. शकत ना हितून भितर. When you are overstepping these boundaries, when you are going loud music सोडूच, when you are going into this kind of a zone, of a party zone, where you go from evening or whatever afternoon till the next day morning 8 o'clock, 8 parties morning. Then how you are going to say that okay fine, आमची एक डिसिप्लिन आसा, आमी एक मर्यादा आसा, अशें आमी सांबाळटले, शिस्त सांबाळटले? How you are going to maintain रिस्पॉन्सिबिलिटी पळोवंक शकना प्रमोद.
सेक्युरिटी दिवपाची जबाबदारी गव्हर्नमेंटाची. म्हाका तुजो एक मुद्दो सेक्युरिटी दिल्लो. म्हाका सांग, रातचे एका मेरेन चल्लेले तुज्या कळंगुटा इतले व्हडले फेमस बीच तुमचे, कोणाकूच खबर नाशिल्ली इतली रेस्टॉरंट चल्ल्या म्हणून. खंय आशिल्ले पुलीस? 31st नायट मारती लोक पुलीस खंय आशिल्ले तर ते? नो बट नो पंडरंग आसले खंय? आमकां इयर एंडिंगेक आमकां खबर आसा की एडिशनल फोर्स लागतलो, आमकां रातचे थंयसर पेट्रोलिंग करची पडटली. खंय आशिल्ले आमी? नो पण पंडरंग पळय, दॅट इज नॉट प्रॅक्टिकल. तूं दिवंक शकता कितलो म्हणून फोर्स दितलो? यू नो हाव मेनी आउटलेट्स आर देर, हाव मेनी पार्टी झोन्स आर देर. I agree, but see, one point that Pandrag is making, which is very crucial. तो म्हणटा की जे दोन इन्सिडंट जाले, दोन भुरगे गेले पळय, दोन्ही भुरगे हे बऱ्या फॅमिलींतले, दोनूय भुरगे हे सामके हायली एज्युकेटेड. आतां अशी भुरगीं जर येवन हांगा आपलो जीव वगडावन बसतात फॉर वॉट एवर रिजन, मागीर आमकां ट्युरिस्ट जाय कसलो? In the first case, when an IITian has died due to a drug overdose, a suspected drug overdose, it is a complete failure of the enforcement. Because you are hired for the job. You are hired for the job to check drugs. And you have said that, yes, it is my responsibility, I will do. Sniffer dog हाडले, आनी कितें हाडले, सगळे units केले. Somewhere you have failed. You have failed because भितर drugs घे म्हणून मेळ्ळे. If you see this boy, IITian, who's died, in his Rendox test, which was done yesterday at GMC, 4 types of drugs have been found with alcohol. The report is very clear. So, एक कशें पळयलें भितर drug? No, आनी दुसरी गजाल, as far as the influencer part is concerned, a friend of mine who is very well connected in the tourism industry gave me a very interesting theory. आणि ती थियरी खूब इम्पॉर्टंट आसा. तो म्हणटा की पयसो लागता न्ही ह्या गजाली खातीर. हे इन्फ्लुएन्सराक इतली सगळे इन्फ्लुएन्सर इतली व्हडल्या लेवलाचे जेन्ना उलयता तेन्ना की अशी 2-3 टुरिजम रिलेटेड कंपनीज आसात ज्यो तुगेल्यो भायल्या देशांनी, तातूंत मागीर तूं ताका थायलंड म्हण किंवा तुगेले मालदीव्स म्हण, श्रीलंका म्हण, अशी जे अर्मेनिया म्हण, अशी जाग्यांनी ज्यो ऑपरेट करतात. हांगच्यान तांकां ट्युरिस्ट थंय वचचो पडटा. आनी तांचे खातीर गोंयांतल्यान जर तुवें जो ट्युरिस्ट येता, द प्रोफायल, द कायंड ऑफ ट्युरिस्ट दॅट इज कमिंग टू गोवा इज एक्झॅक्टली द कायंड ऑफ ट्युरिस्ट दॅट कॅन शिफ्ट फ्रॉम गोवा टू मे बी श्रीलंका, गोवा टू मे बी थायलंड. आनी तांणी हें ऑर्गनायज्ड कॅम्पेन स्टार्ट केलें टू से दॅट बाबा, कारण खुबशे इन्फ्लुएन्सरांनी आपलो व्हिडिओ सोंपयतना ते इतलेंच सांगनात की गोंया वचनाका किंवा गोंय वायट म्हणून. ते हेंय सांगता तुका, पूण तुमी टेन्शन घेनाकात, तुमच्यान हांगा वचपा जाता, तुमच्यान थंय वचपा जाता, आनी थंय इतलेच टिकेट. सो ही जी कॅम्पेन आसा, मे बी देर आर मे बी कपल ऑफ टुरिजम रिलेटेड कंपनीज जाणे आपले आंगार घेतला की आमी ही कॅम्पेन चलयतले. आनी गोंयाक येवपी जो डिसेंट ट्युरिस्ट आसा, जाचे कडेन स्पेंडींग कॅपेसिटी आसा, ताका सांगतले की चल पुरो गोंया वचून आतां खंय तरी दुसरे कडेन या, तुमकां चड बरी लोकेशन्स मेळटलीं, चड सवाय पॅकेजीस मेळटल्यो. आनी हो एक प्रश्न आसात न्ही जॉयल बाब, एक्सपेन्सीव जाला गोंय, ही रियलिटी न्ही. आनी फाल्यां जेन्ना तूं एक कॉम्पिटिटीव मार्केटा भितर आसा, आनी इफ देर इज अनदर कंट्री which is, first of all, the comparison itself is unfair. Goa is not a country. But because of the kind of profile of tourists that we are getting, we are competing with another country. We are not competing with another city. We are not competing with another small state in a country. We are competing with other countries. Expensive जालात न्ही गोंय. हेवी तुवें जे म्हळें ओवरबोर्ड गेल्यात म्हणून गजाली. The price point is also something that's a part of it. Pramod, expensive झाला, पण when you are coming for a holiday, I don't think that would be a concern. म्हाका दिसता एक when you are looking at a good holiday package, you will not differentiate between 5,000 and 10,000 rupees, or a few, unless there is a marked difference in lakhs of rupees where you say, you know, you are spending 1 lakh somewhere and you are spending 2 lakhs in Goa. असलो तरी 50% असो हे जाल्यार if a marginal increase, I don't think people will mind it. But the biggest concern here is lawlessness. आमचे मातशे indiscipline खूब जाला. If you go to other destinations, तेंची मातशे शिस्त आसता, सिस्टम जाग्यार आसता. हिंगा आमचे मातशे सिस्टम्स मातशे हल्ल्या आनी इट बिकम अ फ्री फॉर ऑल झोन. A tourist can do whatever he wants in Goa. Where you want to sleep on the roadside, you want to cook on the roadside, you want to do all sorts of things here.
which you may not be able to do elsewhere. करेक्ट So आणि करपूय न्ही करपूय न्हू. So थिंगा मातशें आमचें चुकलां. If we can get our things right, I think tourists will definitely come back to Goa. I don't think there should be any reason not to come to Goa. There is I as a journalist, I don't see any kind of a reason for a tourist to run away from Goa, because for a party goer, for a holiday, you have got everything what you want in Goa, and that kind of a freedom you have. या एक दुसरो मुद्दो आसा की अजून मेरेन तो म्हाका जाणवलो तो आतां जर अशी जर ऑर्गनायज्ड कॅम्पेन चालू आसा जाल्यार गोंय सरकारा कडच्यानूय एक ऑर्गनायज्ड रिस्पॉन्स येवप गरजेचो आशिल्लो, जो आयिल्लो अजून मेरेन आमकां दिश्टी पडना. इतली आनी तोय ह्या आठवड्या भितर म्हळ्यार व्हेरी इंटेलिजंट फ्रेंड ऑफ मायन गिव मी द सेम कंपॅरिजन. तें कंपॅरिजन कितें, तो म्हणटा की तुमी खंय तरी वतात आनी एका रोड शोचेर 5 कोटी खर्च करतात फॉर एक्झाम्पल. तो म्हणटा ह्यो ज्यो कंपनीज आसात जाणी ह्या इन्फ्लुएन्सरा हातांत धरला तांणी घडये 5 कोटी परस कमी खर्च केले आसतले, पण 100 इन्फ्लुएन्सर जेन्ना तुका सांगपा लागतात की गोंया वचनाका म्हणून, सडनली तांणी आपल्या ज्या देशा भितर तांकां ट्युरिस्ट व्हरपाक जाय थंय तांणी आमचो ट्रॅफिक डायवर्ट करतले, आनी डायवर्ट करतना कशें करतले एट अ प्रायस पॉयंट वीच इज मच लेसर देन अवर रोड शो कॉस्ट. सो हो जो एक विचित्र तफावत आहा ही विरोधाभास असो की आमी रोड शोचेर पयशे घालतात, दुसरी वटेच्यान कोण तरी आज इन्फ्लुएन्सराक यूज करपा लागला, मॉडर्न मिडियम यूज करपा लागला टू क्रिएट अ फियर सायकोसिस इन द माइंड्स ऑफ पीपल अँड टेक दॅट क्लायंटेल अवे. सो पांडुरंग बाब प्रश्न हो आसा की गोंय सरकाराक अजून ही गेम कळिना की बाबा हे जे येदे व्हडले आंगार आयला ताका काउंटर कशें करप ते, कारण हाका काउंटर म्हणून जर आमी फुडल्या वर्सा आनी 4 जर रोड शो केले आमची इंडस्ट्री रस्त्यार येतली त्या रोड शोच्या बोवाळान. हातून सरकारांतलेच बी कोणूय ना मला म्हाका एक फावट दुबाव येता, कारण हे फाटल्या 5-6 म्हयन्याच्यान गोंयांतले कितें कितें विशय काडून गोंयचे टूल किट जे आसा तो हो हांगासल्यान आयिल्लो विशय. असोच प्रकार तो फाटल्या 4-5 म्हयन्या पयलीं जाल्लो न्ही तो विशय. केन्ना केन्ना हे तूं म्हणटा तशें इनसायडर आसूं येता आनी आवटसायडर आसूं येता, पूण म्हाका एक तुका याद करून दिता हे डिबेट हेच्यातल्यान हांव डिस्कशनांतल्यान की मायनींगचो विशय हांव 2010 जेन्ना फॉलो करतालो आनी स्टार्टींग जेन्ना मायनींग गोंयांतली बंद जाली तेन्ना सुद्दां देशांतल्या एका स्टील कंपन्यांचेर आरोप जाल्ले कर्नाटकांतले आनी ओडिसा आनी गोवा मायनींग जेन्ना बंद जाली तेन्ना की कांय स्टील कंपनी ह्या सगळ्या हेच्या फाटल्यान आसा कितें अशें दिसतालें. आनी ऑक्शन जेन्ना स्टार्ट जाली तेन्ना अनेक मोठ्या मोठ्या स्टील कंपन्यो आयज मायनींग घेवपाक लागल्या आनी आयज अशें दिसपाक लागलां की तेन्ना जी चर्चा आशिल्ली तेन्ना जे अंदाज लोक लायताले ते खरे काय कितें अशें आयज दिसपाक लागलां. सेम प्रकार ट्युरिजमान जाल्लो आसा. कोण तरी भायर तूं म्हणटा अशें आनी हांगाच्यान केरळ राजस्थान वचप हाच्या पेक्षा श्रीलंका थायलंड तूं म्हणटा अशें बँकॉक नेपाळ व्हिएतनाम हे देश सवाय जाल्ले आसा. एक मेर सवाय जाल्ले आसा, दुसरे प्रोफायल ऑफ दॅट ट्युरिस्ट. आनी फाल्यां जो ट्युरिस्ट वाराणसी वता ऑर अयोध्येक वता तो ट्युरिस्ट फाल्यां तुगेलो थायलंडा वचून न्ही, जो फाल्यां राजस्थानाक वचून तुगेले पॅलेस टुरिजम करता तो फाल्यां उठून तुगेलो बँकॉक वचून न्ही. पण जो गोंया येवपी ट्युरिस्ट आसा आनी ताची जी प्रोफायल आसा तो ट्युरिस्ट ह्या डेस्टिनेशनांनी वचपाक इंट्रस्टेड आसतलो. आनी प्रमोद तूं म्हणटा ती गव्हर्मेंट कंप्लिटली फेल जाल्ली आसा. रोड शोचेर पयशे घालच्या पेक्षा ह्या अशा हितून पयशे घालपाक जाय. रोड शो इज अ डिफरंट सेगमेंट ऑल टुगेदर. पूण हांव कितें म्हणटा प्रमोद, आतां सोशल मिडिया इज अ टूल विच इज अवेलेबल टू यू. डू यू सी अ काउंटर स्ट्रॅटेजी रायट नाव? देर इज नो काउंटर स्ट्रॅटेजी एट ऑल अँड वी कुड हॅव युज्ड इट ड्युरिंग दिस पीक सीजन. काउंटर स्ट्रॅटेजी आसा काय कितें? कारण जेन्ना एक अशें वादळ येता आनी तें वादळ ल्हान न्ही, आमकां गोंया बशिल्ले कडेन तरी त्या वादळाची इंटेन्सिटी कमी कळटा. कारण वी आर हियर. गोंयच्या भायर ज्या तरेन हे व्हिडिओ सर्क्युलेट जाल्यात आनी लोकेशन टार्गेट करून हे व्हिडिओ सर्क्युलेट जाल्यात, म्हळ्यार खंयची लोकेशनांतल्यान गोंयाक चड ट्युरिस्ट येतात त्या लोकेशना भितर हे चड सर्क्युलेट जाल्यात, व्हेरी टार्गेटेड सर्क्युलेट जाल्यात. सो थंय हे वादळाची इंटेन्सिटी भयंकर आसा. प्रश्न हो आसा की आमचे भितर त्रुटी आसात ज्या त्रुटींचेर आमी काम करूंकच जाय, जशें जॉयल बाबान सांगलें. त्याच बरोबर आमचे भितर कांय स्ट्रेंग्सूय आसात. त्यो स्ट्रेंग्स आमी ह्या टायमार ह्या सिजनाच्या वेळार हायलायट करप गरजेचें आशिल्ल्यो. त्यो आमी करपाक शकले नात हेंय आमी मान्य करपाक जाय. आनी ही काउंटर स्ट्रॅटेजी तयार जावपाक कित्याक शकली ना
हाजेरूय विचार जावप गरजेचो. तो इनसायडरान केल्लो आसूं किंवा आउटसायडरान केल्लो जातलो, हाजे परिणाम गोंयाक भोगचे पडटले. आनी ते परिणाम भोगपाक गोंयच्या सामान्य जनतेन किंवा गोंयच्या सामान्य उद्देजकांनी कित्याक भोगप हे परिणाम, हो प्रश्न हातूंतल्यान निर्माण जाता. पांडुरंग बाब, जोयल बाब, आमी आज इतल्याचेर थांबतात. नवे वर्साच्यो परत सगळ्यांक परबी. पयलेंच रावंड टेबल म्हाका दिसता खूब व्यापक स्वरुपा भितर आमी चर्चा केल्या, जातूंतल्यान ह्या वर्सा भितर गोंयाक कितें कितें घडपाक शकता, कसली कसली नवीन चॅलेंजीस आमचे मुखार येवपाक शकता, हाजो आमकां अदमास येतलो. आज इतल्याचेर थांबतात. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घरा घरांनी पंचामृता.